वगैरे बुडव्या मुझे रखण्या चढगीन त्या दयान म्हाका दिलाय तुझे तब्येन मुझे मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आणि चले आमेन. सरिल्या भावार्थ बसून मागणे सत्नाचो विषय दी तांकां येसुम्या निरंत प्रकाश तांचेर फगून दी समाधानान ते विषय घेवन दीत आमेन. म्हरी एक समर्पण मुझे रण्ये मुझे मये हांव म्हाका सगळोच तुकां दिता आनी मुझे भक्तीपण तुजें तें दाखोवच्या आयच्या दिसा हांव तुका समर्पिता. मुझे दोळे मुझे कान मुझे तोंड मुझे काळीज आनी म्हाका सगळोच कांयच दवर नासतना देखून हे मोगाळी मये हांव तुजो जाल्ल्या वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजीच आस्त आनी वस्त म्हणल्या बरीन. निश्कळपण जोडूंक मागणे हे मुरये पाप खत नसल्या गरसुंबा मारिफात कर मुजी कूड नितळ आनी म्हजो आत्मो भगयन कर. मान बरे कृपेन भरले सुमिदेव तुवें सांगता श्रेयां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फावट त्या गोश्टीन जेजो. हे मुरे पाप करत नसल्या गरसुंबा मारिफात कर मुजी कूड नितळ निस्कळ तुजो आत्मो भगयन कर. मान बरे कृपेन भरले सुमिदेव तुवें सांगता श्रेयां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फावट त्या गोश्टीन जेजो. हे मुरे पाप करत नसल्या गरसुंबा मारिफात कर मुजी कूड नितळ निस्कळ तुजो आत्मो भगयन कर. मान बरे कृपेन भरले सुमिदेव तुवें सांगता श्रेयां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फावट त्या गोश्टीन जेजो. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन. पुरुषांवर जावच्या पयले परत एक पोवटी पुरुषांची रेती तुमकां तळस दिता दयाकन घुसपट गोंदळ करी नाकात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. मोगाळ भावा भयणीनो भाग्यवंत विशेन पावलूची रूपने आशिर्वादीत करूंक आनी कृपा मागोंक हांगासर आमी सांगाता जमल्या. विशेन पावलू जेजूचो पाटलाव केलो आनी जेजूक साक्ष दिल्लो पवित्र सभेचो महान वीर. ताच्या रूपण्याक मान दिल्ल्या वरवीं आमी भाग्यवंत विशेन पावलूक आदर्श घेवन क्रिस्ताचो पाटलाव करूंक आमकां प्रेरण मेळटा. देखून विशेन पावलूच्या रूपण्याक आमी मान दिवया आनी जेजूचो पाटलाव करूंक शिकया. प्रार्थुया. ए भोव दयाळ जेजू तुवें साव विशेंतेक इगर्ज मातेक माया मोगाचो उर्बेवंत आपोस्तल कर्ण उबारलाय. तुज्या मोगा पासत तुज्या सेवकांनी भोव उदार काळजांनी ओंपलो आसता. दुर्बळ्यांक दिवो आनी ताच्या आत्म्या खातीर आपणाकच ताणें करशिले. तेच धर्माची खतखती उमेद ताचेर वतूं जो देव बापा सांगता स्पिरिता सांताच्या एकवटान जियेता निराश करता ससनाच्या ससनाक. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुमचो कृपेचे आनी पवित्र कायेचे उगामो आमचे समोर असलेल्या विशेन पावलूच्या रूपण्याचो तुझो आशीर्वाद घाल. विशेन पावलो तुझ्या कृपेंत वाडून पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तुझ्या पुता जेजूचो आनी सर्गींच्या राजाचो साक्षी जालो. ताच्या रूपण्याक मान करण आमी ताच्या पावलांनी चलोवंक आनी भाग्यवानपणान वाडोवंक आमकां आदार दी. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाचनो पुरुषांची रीत अशी आसा. पयले तुंपेली
ताचे उपरांत कुरेस ताच्या
संदेश घेऊन संसार संताना माया मोगान जियम कृपा मागता मेका मेका बसून जियम सगळ्या आधार तुझो मागता सम्या मंदिरात तुझ्या सम्या आम्ही तुमच्या बलिदा Christmas spirit and more मोगा वै पासा पहिल्या मागो वरदा Christmas spirit and more मोगा वै पासा पहिल्या मागो वरदा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे संदेश देवाच्या उतरांनी प्रेरित जावन बरवशाची कुटुंबां बांधून हाडया मोगाच्या न्हू सम्याच्या उतरांची गोडसाण साकोंक आनी गुंडाय नियाळूंक ह्या बेसपाच्या संभ्रमाक आमी जमल्या ह्या संदर्भार देवाच्या शब्दाचो संभ्रम आमी करतेल्या आनी देवाच्या उतरांनी प्रेरीत जावन बरवशाची कुटुंबां बांधून हाडया म्हणल्या संदेशा वयर नियाळ करतेल्या सांगातास आमचे फिरगस कुटुंब आमच्या पात्रोन सांता मुखान आमकां फावो जाल्ल्या उपकारां खातीर देवाक अर्गां दिता आमचो पात्रोन सांत विशेन पावलान आमची मजत केल्या आनी आत्मीक आसरो दिला देखून सोम्याचे महिमेक आमी वाकणटाव सा विशेन पावल दुबळ्यांचो शारोती निराधाऱ्यांचो आदार बंदेंतल्या कैद्यांचो इश्ट रडतेल्यांचो बुजवंदार देवाच्या शब्दा वरवीं प्रेरीत जावन बरवशाची कुटुंबां बांधून हाडूंक आनी ताच्या मेटांनी चलोवन क्रिस्ताचे खरे साक्षी जावच्याक आतां आमी मागुया प्रार्थुया कणवळ्या बापा दुर्बळांचे कश्ट हळू करूंक आनी तरणाट्यांक याजाकपणाचे शिक्षण दिवन रूप हाडूंक याजाकी शेगुणांनी नेटोवन व्हड्या उर्बेन तुवें बरलाय ताची शिकोवण आनी देख घेवन आमी दुर्बळांच्या गरजांक पावोवंक आनी याजाकी सेवे खातीर तुवें विंचलेल्या तरणाटे जेजूच्या काळजा सारके मन्यारी जावच्याक आमी आमची जबाबदारी पाळोवंक त्याच भाग्यवंत विशेंतीच्या उमेदीन आमकां भर आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक जेरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप वय तुमचे पसत म्हज्या मनांत कसलो येवजण्यो आसात म्हूण हांव खरेंच जाणा तुमच्या हिता पसत न्हय तुमच्या क्यास्त्या पसत केल्लो येवजण्यो बरोशान बरलोलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर केल्लो येवजण्यो तुमी म्हाका उलो मारतना आनी म्हजे लागीं मागतना हांव तुमकां काण दितलो तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमकां मेळटलो वय तुमच्या सगळ्या काळजान तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमचे सवे आसलोलो तुमकां मेळटलो उलयता तो सर्वेस्पोर हांव तुमची दशा बदलितलो आनी हांवें तुमकां शिमटयलेली त्या सगळ्या देशांतली आनी सगळ्या राष्ट्रांतली आनी सगळ्या जाग्या वयली एकठांय करतलो उलयता तो सर्वेस्पोर आनी ज्या जाग्या तावन हांवें तुमकां निर्वासनाक धाडलेली त्या जाग्यार हांव तुमकां परतून हाडटलो देवाचें उतार हें
सोम्या संसार दुवे रसलो एकास्तु स्वासा मनशा जीविलो पृथ्वी वयली रसना मुंजाती रुखसडा वाकणता तुझी महिमा मुळबार सोपची तारा सूर्योसनेकेता गवाय दिता सदा एका सूत्रा सोम्या संसार दुवे रसलो एकास्तु स्वासा मनशा जीविलो सुतू सोनी आलता खुशी तुझी पाळता तुझी ते हांव उल्हासता पातका मुजी सांडता पाटलाव तुजो करता ईदन तुझी गायता एका सूत्रा सोम्या संसार दुवे रसलो एकास्तु स्वासा मनशा जीविलो उगडी तुझी कृत्या उगडी तुझी उतरा सांत्या मनशा जीविता मोलादी वज्रा मोतिया जाकोबाच्या पत्रांतले वसाप ह्या पासून तुमचे थंय भरून आसा ते म्हेळेपण आनी खोटेपण पयस करा देवान तुमचे थंय लायला आनी तुमकां तारण दिवंक शकता तें उतार नम्रतेन घेया देवाचें उतार तुमी आयकल्यार मात्र पावना त्या उतरा प्रमाणे तुमी करीत जाय नातर तुमकांच तुमी फटयतात उतार आयकून त्या प्रमाणे करिना तो आरशांत आपले सारकें पळयतल्या मनशा बरी आपणाचे सारकें तो पळयता आनी चलतच रावता आनी आपूण कसो दिसता ते घडयेन तो विसरता पूण जो कोण स्वातंत्र्य दिता ते सगळे नियमशास्त्र सत्रायेन व्हरून घेता आनी ताची शिकवण आयकून विसर नासतना ती करण्यांनी सांबाळता आनी तांतूं थीर रावता तो आपूण करता त्या सर कामांनी भागी जाता देवाचें उतार हें सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सवे
आसूं माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसोम्या. देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळटा तो आपलें घर कडपार बांदलेल्या एका बुद्धवंत मनशा बरी. पावस वतलो, आवड सडलें, जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें तरी तें कसलोन पडोंक ना, कित्याक ताची बुन्याद खडपार घाल्ली. जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता पूण ती पाळिना तो आपलें घर रेवेर बांदलेल्या एका हेड्डा परी. पावस वतलो, आवड सडलें, जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें आनी तें कोसलोन पडलें. अशें सगळें सत्यानाश जालें. जेजून ही उतरां उलोवन जातना लोक ताची शिकोवण आयकून विस्मीत जालो, कित्याक तो अधिकार आसलेल्या मनशा बरी शिकयतालो, तांच्या शास्त्रा बरी शिकयनातलो. देवाचें उतर हें. जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ याजाक भावानो, भावा भयणीनो, युवा जाणांनो, भुरग्यांनो, विशेन पावलूक समर्पिल्ल्या काडपाडी फिरगजीचें व्हडलें फेस्त फाल्यांच्या दिसा व्हडा दबाज्यान आमी संभ्रमतांव. आनी आज सांजेर ह्या वेळार ह्या देव मंदिरांत आमी हजर जाल्याव देवाचें उतर नियाळूंक, देवाच्या उतरांचो संभ्रम सोलोवच्याक. आनी आमच्या नियाळाक विंसुल्लो विशय वा संदेश जावन आसा, देवाच्या उतरांनी प्रेरीत जावन बरवशाची कुटुंबां बांदून हाडया म्हणून. देवाचें उतर आमच्या जिविताची बुन्याद जावन आसा. एक घडीत तुमचे मुखार दवरूंक हांव आशेतां. दुसरें महाझुज वा वर्ल्ड वॉर सेकंड ह्या वेळार घडलेलें एक घडीत अशें आसा. जेकब म्हणलो एकलो अमेरिकाचो सोजर जपानाचेर दाड घालूंक जपानाक वता आनी थंयसर तो पावुल्लोच त्या जपान देशाच्यांनी ताका थंय धरतात आनी बंदेंत घालतात. जैलांत घालन ताका क्रूर रितीन ताजी खेळकुळां करतात, ताका मस्त कश्ट दितात. हें पळयल्लो जेकब इतलो रागार कडकडलो की तो आपणास की अशें चिंता, एक दीस ह्या जैलांतलो हांव भायर वेतां आनी खंडीत जावन ह्या जपानाच्या सर्व लोकांक हांव नाश करता म्हणून तो चिंता. आनी अशें दीस पाशार जाताना तो जैलांतच कश्टता आनी त्या जैलांत तो एकलोसो आसता. थंयसर एकलो त्या जैलाचो गार्ड वा जैलनर आमी म्हणटा, ताका एक ताजें दिसपट्टें तो वावर करता. ताका एक बरी संवय आसली, तें कितें म्हळ्यार देवाचें उतर वाचचें. आपलें काम करतालो आनी बराबर पवित्र पुस्तक ताचे कडेन आसुल्लो आनी तो अशें वाचतालो. कितें की ताका भोगलें आनी ह्या जेकबाक बंदेंत आसल्याक ह्यो गार्ड बायबलाची कॉपी एक ताका दिता. आनी ह्यो जेकब देवाचें उतर वाचता. सुरवेक ताका समजना, पूण दीस वेता वेता ताच्या जिवितांत कितें की बदलावण हाडटा. देवाचें उतर ताच्या काळजांत रिगता. देवाचें उतर ताका मोग करूंक शिकयता म्हणल्यार बरें भोगता. जेजूची शिकवणेंत ताच्या जिवितांत कितें की एक परिवर्तन, ताजो तो राग आसुल्लो इल्लो उणें उणें जावन येता. शांती ताजे थंय उपजता. आनी अशें
मुखार मुंदरून वाचून वाचून वता आसतना तो अशें निचेव करता, निर्धार करता की पळय हांव ह्या सर्व लोकांक नास करचें म्हूण नासलो, पूण कितें गी देवाचें उतर म्हाका म्हज्या जिवितांत बदलाव हाडटा. हांव हें सगळें सोडटां आनी खंडीत जावन बरी जिणी जिवंक प्रयत्न करता म्हणून तो जैला भितरच चिंता. आनी अशें महाजुजू दुसरें महाजुजू सोंपता आनी तो हाका बंदेंतलो भायर घालतात, भायर येता, अमेरिकाक पाटी वेता, थोडे दीस तो थंय रावता आनी उपरांत ताणें निर्धार केल्लो की हांव परतून पाटी येतलो म्हणून. आनी अमेरिकांतलो जपानाक पाटी येता, न्हय सोजार जावन क्रिस्ताचो सोजार जावन तो येता. आनी अशें आपलें जिवीत जपानांत 30 वर्सां थंयसर देवाचें उतर प्रगट करता, जेजूची वळख तांच्या लोकांक दिता. आनी अशें आपलें जिवीत क्रिस्ता खातीर तो समर्पिता. देवाच्या उतरांनी प्रेरीत जावन बरवशाची कुटुंबां बांदून हाडूंक तो थंयसर वावुरता. देव जावन आसा उगम आनी शेवट आमच्या बरवशाचो. देव कितें उसरता तें घडटा. आरांभार देव उलयता, कांयच नातलें तरी सगळें घडोवन येता. देखून आमचो बरवसो न्हय आमच्या मांडावळीचेर बागार देवाच्या उतराचेर. देवान जर सांगलां तर बसयलां तर खंडीत जावन ते शेवटाक पावतात. आयचे पयल्या वाचपांत आमी आयकलें जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें अध्याय 20 आनी 9 वाक्य 11. ताचें योजन मांडावळ जावन आसा आमकां शांती हाडूंक, समाधान, शाबीत बरवशाचें भविश्य दिवचें तसलें. बरवसो क्रियाळ जावन म्हणजे जर बरवसो आसा तर तो व्यक्ती शेळल्लो जावन उरना, बागार उमेदेन, उर्बेन आनी उत्साह भरीत जावन क्रियाळ रितीन तो वावुरता. देवाक तो सदांच सोदता, संतोष तो भोगता आनी कश्टांत आसल्यार तो देवाचो हात पळयता. बरवसो भविश्य दाखयना, बागार देव दाखयता. देव आसा तर आमकां आमचें भविश्य आसा. बरवसो भविश्य कशें आसा म्हूण सांगना, बागार फुडें देव कितें करूंक शकता म्हणलें आमकां सांगता. देवाचें उतर एक आरसो आसल्या बरी. आमच्या जिणयेची वरवणी तें करूंक शकता. आयचें दुसरें वाचप जाकोबाच्या पत्रांतलें अध्याय 1 वाक्य 20 आनी 3. अशें आमचें थंय आसलें मेळेपण आनी खोटेपण पयस करूंक आदार दिता. जर तर देवाची बासवणी आमचे थंय जारी जायचे तर देवान सांगलां तशें आमी करूंक प्रयत्न करीचे. देवाचें उतर आयकल्यार मात्र पावना मोगाच्या भाव भयणीनो. तें आमच्या कार्या रुपांनी तें आमी समजून सतमून तें आमी कार्याक हाडूंक आसा. देवाचें उतर आयकून जो तें पाळिना वा करिना तो निजायकी हेड म्हणटा. आयच्या शुभ वार्तेंतलें वाचप तो एका हेड्डा परी. कडपार घर बांदचें म्हळ्यार देवाचेर जेजूचेर पातयेवन मुखार सरचें. मोगाचेनो ह्या संवसारांत आमी सर्व तात्कालीक जावन आसांव. आज आसांव फाल्यां नांव म्हणल्या भाशेन आसांव. अशें आसता आमी आमच्याच उतराचेर योजनाचेर पातयेवन रावचें. आमी नास जाल्ल्या बरी वा आमचें योजन नास जावच्या वाटेन वेचें जावन आसा. सासनाक बाळटा तसल्या देवाचेर पातयेवन फुडें सरल्या तर खंडीत जावन सासनीक जिवीत आमकां मेळटलें म्हणून आमकां निजायकी देवाचें उतर खात्री दिता. कुटुंबाक बुन्याद घाल्ली देवान संवसाराच्या आरांभार सुरवेर. पोरण्या सल्लांत आमी म्हणटा देवा तुमचें खोटें, देवाक आमी खोटें म्हूण उलयता. अशें आसता आमचें कुटुंब म्हणलें घर खडप जावन आसा. देवाचें उतर म्हणल्या बुन्यादीचेर बांदता तर तें शांतीन, समाधानेन, बऱ्या फुडारा तेवशी
पाळटलें म्हणलो बरवसो आमचो जातलो. अशें आमी देवाच्या उतराचेर पातयेवन बरवशाची कुटुंबां बांदून हाडूंक खंडीत जावन आमकां प्रेरण जातलें. तुजें उतर म्हज्या पावलांक दिवो, उजवाड म्हज्या वाटेचो. किर्तनकार म्हणटा किर्तन 119 वर्स 105. ह्या फिरगजीचो पात्र न्हू साव विशेन पावलो. हाच्या विशेंत तुमकां बरें कळीत आसा जाल्यार मोटव्यान सांगचें तर दैहीक आनी आत्मीक कार्यां वरवीं ताणें लोकांची काळजां जिखलीं आनी जायत्यांक देवाच्या उतरां मरेफात भावार्थ काडली. 1626 ताणें मिसावांच्या ह्या जागांचो मेळ घडलो आनी ह्या मेळांत विन्सेंट आनी हेर जायते उर्बेस्त सेक्युलर याजक गांवच्या दुर्बळ्या लोकांक बरेपणा पासत वावुरतात आनी बरवशाची कुटुंबां बांदून हाडूंक ते प्रयत्न करतात. नॉर्थ आफ्रिकांतल्या ट्युनीस अल्जेरियांत असलेल्या 30,000 गुलामां खातीर विन्सेंट आपल्या याजकां आनी ब्रदर्सांक धाडून तांच्या आध्यात्मीक गरजांक पावून देवाचें उतर परगट करून रेतिऱ्यो दिल्यो मात्र न्हय, ते तांच्या कुटुंबां मदें एक मध्यर्थ जातात आनी कुटुंबां बांदून हाडूंक प्रयत्न करतात. वैमोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, देवाचें उतर आमकां हर एकल्यांक प्रेरीत जावन आसा आनी अशें देवाचें उतर दिसपडतें आमच्या जिवितांत वाचून नियाळ्ळ्या वेळार खंडीत जावन बरवशाची कुटुंबां बांदूंक आमकां कुटुंबां बांदून हाडूंक आमकां साध्य जातलें. आवूर आयल्यार पावस वतल्यार खंडीत जावन तें कोसलोवन पडचें ना. अशें आमचो भावार्थ कश्टां दगदणे मदें आमी सोम्याचेर दवरल्यां तर खंडीत जावन जाय की आमी देवाचेर आमचें जिवीत देवाचेर बुन्याद गेल्ले बरें जातली. वैमोगाच्या न्हू अकरेक जावन बायबल कुटुंबाचें ताबेरनाकल सदांच आमी भेट दिवया. पापसाहेब ग्रेगोरी द ग्रेट म्हणटा आमकां क्रिस्तांवांक एवकारिस्तांतलो जेजू पळोवंक बगूंक मेळटा. इगर्जेंत ताबेरनाकलांत बिडार करता. तशेंच आमच्या घरांनी बायबल एक ताबेरनाकल भेट दिवया, तवळ तवळ वाचया. देव आमच्या काळजा मनांत बिडार करून दी म्हणून मागया. उबी रावया. भावार्थाच्या प्रार्थना खातीर सर्व आमची मागणी सोम्याच्या पांयांतळी भेटोवन दिवया. मागा तुमी घेतल्यात सोदा तुमकां मेळटलें, बोड्या आनी तुमकां उक्तें जातलें म्हणल्या बरवशान सर्व आमची मागणी सर्गी बापाच्या पांयांतळी भेटोवन दिवया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा आमचे पोवी सभेचे मुखेली बापासाहेब सरविस्पांनी येजकांनी धर्मीक भाव भयणींनी आनी सर लायकांनी तुज्या पुताचे मिसांव धैर्यान त्यागान आनी उर्बेन परगटूंक पवित्र आत्म्याची सासाय दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या देवाच्या शब्दाच्या संभ्रमात मुखेलपण घेतल्या मानादीक बाप रोहन मस्करेनस आनी तांच्या संगी वांटेली जाल्ल्या सर्व याजकांक तुज्या मोगानभर तुज्या उतरांची गोडसाण क्रिस्ती परजे समकर वांटूंक आदार आनी कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय फुडाऱ्या पासत मागता देशाक आनी परजेक सेवा दिवचे बरें मोन तांचे थंय रस सदांच आमकां बरें फुडारी दया कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. देव आपणे खातीर मागोया. आमचे फिरगजंतल्या भुरग्यांक आनी युवा जाणांक तुज्या वावराची रूच चाकय. तांच्या मदल्या थोड्यांनी तरी तुज्या आपोण्याक पळो दिवंक फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सिकाप आसून वावराच्या सोदनाराच्या युवा जाणां खातीर आमी मागता. ताणें निराशी जायनासता तुजेर आपलो भरवोसो दवरचें आनी बरो फुडार तांकां तूं दया कर म्हूण मागता.
बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या देशाच्या गौलिक कार्यालयाचो वावर उदार मनशाच्या दानी मारिफात आणि तुझ्या आशीर्वादान पंथाक पावय. वावर करतल्या समेस्त वावरड्यांक आणि उदार मनांच्या दानीक 100 वांट्यांनी प्रतिफळ लाभय म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमचे फिरगजेंत भाव बांधवपणाचो स्पिरीट वाडोवन दी. समाधानान आणि विश्वासान जियोवचें चिंताप आमच्या सर्वांच्या काळजांनी ओंप म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. एक घडीभर आमी मौन रावया. सर्व आमचे इरादे आमचे मागणे सोम्याक भेटोवन दिवया. सर्गींच्या भोव मोगाळा बापा, तुझ्या भुरग्यांनी उसारलेली सर्व मागणी दयेन तूं स्विकार कर. आम्हा समेस्तांक तुझे आशिर्वाद घाल. आमचें जिवीत बरवर्षाची कुटुंबां बांदून हाडूंक आमकां तूं प्रेरण दी म्हूण मागता हांव. हे मागणें करता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. तुझी महिमेत समर्पिता मोगाचो वासवे आसा स्वीकार कर म्हूण आमी मागता. देख आनी कयो मोगाळ बापा त्यो तुझी महिमेत समर्पिता मोगाचो वासवे आसा स्वीकार कर म्हूण आमी मागता. हे बापा हे आमकां आनीकाचो वेळ आमकांच दिता. हे करपा व्हड बापा फावो जावं जास्त दिसुको. हे बापा
आशा बरे सोड वायटादाची मनशाची दुर्दशा देखून तुये इथे संती मागण्याक आमच्या दिलक्षा मागण्याक आमच्या दिलक्षा दैवी वसदारा सगळे पोजाचे याच्या संघर्षामध्ये जागण्या स्वतंत्रांची जागण्या स्वतंत्रांची दैविक वसदारा पवित्र आल्तारेर उंड्या रुपी अजरासच्या जेजू जिव्या देवा तुका आमी आराधन करता ह्या संस्काराद्वारे तूं आमचें आत्मीक खण जालाय तुज्या जिवान आमकां भरलाय आमकां तुवें उंच उबारलाय ह्या सक्रामेंतांत तुका पळोवचें तुका भोगचें तुजे लागीं उलोवचें तुका सदां भेटचें तुजो सांगात जोडचें तुका आराधन करचें वर्तें भाग आमा सुमेस्तांक तुवें फावो केलाय आमच्या आत्मीक दुस्मना विरोध झुजोवंक सक्तेन भरलाय परत आनी परत तुजें बलिदान भेटोवंक तुका सेवंक तुजें आशिर्वाद काणूंक तुवें आमकां फावो केलाय येवकारिस्ताद्वारे तुजे कश्ट मरण आनी जिवानपण नियाळूंक आनी संभ्रमूंक आमकां तुवें फावो केलाय ह्या तुज्या मोलादीक देण्या पासत जेजू तुका अर्गां होगळाप आनी आराधन जेदू तुजें उतर आमी नियाळ्ळें आनी तुज्या उतरांनी प्रेरीत जावन बरवशाची कुटुंबां बांदून हाडूंक कुरपा दी म्हणून ह्या भोव पवित्र वेळार तुजे लागीं आमी मागता जेजू सोमेस्त राष्ट्रानो ताळयो पेटा उल्हासाच्या बोबेन देवाक जयकार करा आमच्या देवाच्या मानाक भजन गया किर्तनांनी ताची स्तुती करा अशें गायता किर्तनगार वय सोम्या किर्तनगारा संगी मेळून आमी तुजे समोर येता आमी संतोष पावता
आनी तुका दिनवासतांव. जेजू मनशा कुळाच्या मोगान मनशा रूप घेवन बापाच्या मोगाचें रूपकार जावन तूं ह्या संवसारी आयलोय. तूं पातक एक मात्र सोडून हेर सगळें आमच्या गतेन तूं चियेलोय. ह्या सोबीत आनी भलायके बरीत दीस आसो, ह्या सांजेच्या घडयेचो तो वेळ तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. आनी आतां तुजे मुखार दिंबयेनी पडोवन तुजें आराधन केल्ल्या वरवीं आमचो भावार्थ तीर जावं दी, बरवोसो जिवाळ जावं दी आनी क्रिस्ती मोग क्रियाळ जावं दी म्हूण मागता हांव. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमी. दया करून बसात. सर्व आमची मागणी, सर्व आमची अर्गां घेवन हांगासर आमी आयल्या. देवान केल्ल्या सर्व उपकारां खातीर आमी अर्गां दिवया. थोडो वेळ खंयची आमची राटावळ, आमच्या मतींतली हर एक कितेंच दोसची चिन्नां ती पयस करन आमचे दोळे धांपून सोम्याचें हजरपण आमी बगया. सोमी जेजू आमचे सांगात आसा, आमचे मोदें आसा. आमचे सर्व अर्गां उले आमच्या काळजांत तावन ताका आमी अर्गां दिवया. आमची जबाब जावं दी. अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. तुजें दैवीक उतर आमकां दिल्ल्या खातीर, पवित्र उतरान आमचे लागीं उलयताय देखून, पवित्र पुस्तका वरवीं वर्तें दायज आमकां दिल्ल्या खातीर, तुज्या उतरा मुखांतर आमच्या जिवितांत संतोष फावो केल्ल्या खातीर, तुज्या उतरा मुखांतर आमकां गूण करताय देखून, बरें क्रिस्ती कुटुंब तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर, कुटुंबांत दायज जावन आवय बापय भाव भयणी आप माय आमकां फावो केल्ल्या खातीर, भावार्थ बरवोसो आनी मोग म्हणल्या शेगुणांनी आमची जिणी तुवें सोबयल्ल्या खातीर, जेजूक अर्गां दिवन आमी एक भजन गावया, ताका वर्णिया, ताजी स्तुती करया. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, नमो नमो सर्वोन्नरा, सग्रामेतांतांकाराच्या. नमो नमो सर्वोन्नरा, सग्रामेतांतांकाराच्या.
येवकारिस्त क्रिस्ती भावार्थाचें केंद्र जावन आसा. येवकारिस्त क्रिस्तांव जिविताचें मूळ आनी शिखर म्हणून दुसरी महावातिकान सभा आमकां शिकयता. हेर संस्कार आनी पवित्र सभेचे सगळे मणयारपण तशेंच मिसांव येवकारिस्तांतय केंद्रीकृत केलां. देखून हो संस्कार आमच्या भावार्थाचो सगळो सार म्हणून वर्णिता पवित्र सभेची शिकवणूक. देवाचें उतर आनी येवकारिस्त आमकां बरवशाची कुटुंबां बांदून हाडूंक आदार जाता. आमच्या बरवशाची परीक्षा जावची केदाळा आमच्या कश्टां अनवरांनी आमच्या पिडे शेड्या वेळार. पूण ह्या वेळार आमी निराशी जायनासतना निरंतर प्रयत्न केल्यार आमच्या बरवशाक फावो तो प्रतिफळ लाभता. देखीक बरवशान बी वमसो रयत बरें बेळें लुंवता. बरवशान चिकित्सा घेवचो पिडेस्त बेगीनच गूण जाता. आनी अशें जायते दाखले आमी पळयता पवित्र पुस्तकाचे. मोगाच्या भावा भयणीनो, सर्व आमचो बरवसो जेजूचेर आमी कोंसोवया. सगळी रात मासली धरूंक वावुरले पेद्रू आनी ताचे सांगाती की तेंच मासली मेळो ना म्हणून निराशी जाले. पूण जेजूच्या उतरांचेर बरवसून तांणी तांची जाळां देंवयतना थंयसर अजाप घडलें. अशेंच आमच्या जिवितांत देवाच्या उतराचेर येवकारिस्ताचेर आमचो भावार्थ आमी दृढ करून कंसयतना खंडीत जावन अजाप घडता. देखून फिरगजेच्या व्हडल्या फेस्ताच्या संदर्भी देवाक आमी अर्गां दिलीं आनी ताचें बेसांव आमी जोडूंक आसा. देखून सर्व आमची मागणी सोम्याक आमी समर्पण दिवया. सगळे आमी दिंबी घालया आनी सोम्याचें बेसांव खाण घेवंक आमकांच आमी तयार करया. एक घडीभर सर्व आमची मागणी सोम्याच्या पांयांतली आमी भेटोवन दिवया. सर्व आमची मागणी सोम्याक समर्पण दिवन सोम्यान शिकयल्ले मागणे सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव. तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. निमाणें गीत. Sound
tuya spirita sama-sama nawarta. प्रार्थुयां. ये देवा विचित्र सक्रामेंताकाल तुझ्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या सासनाक. मोगाच्या फिरगजगारानो, सैर्यानो आणि हांगासर जमलेल्या सर्व याजक भावानो, तुमकां समेस्तांक हांव बरी सांज मागतां. आयच्या ह्या सांजेर चेरल बेंजार करून पुरशांव खान देवाच्या शब्दाचें भक्तीपण चलोवन अर्थाभरीत प्रसंग दिवन आराधन केल्ल्या मनादीक बाप रोहन मस्कारेनस हांकां देव बरें करूं. बाप रोहन मस्कारेनस उडुपी दिसचे नवे याजक आयले वर्स ते याजक जाल्ले. प्रस्तुत संत कट्टे माउंट रोजरी फिरगजेंत सहाय्यक याजक जावन आसात. बाप रोहन तुमकां आनी तुमच्या मिसावांत बरें मागता आनी विशेन पावलाची विस्नार आशिर्वादां तुमच्या वयर मागता. हे पवित्र वेदेचेर आसात आमच्या उडुपी वाराड्याचे विगारवार भोवमानादीक बाप चार्ल्स मेनेजस, उडुपी दिसचे ज्युडिशियल विगार भोवमानादीक बाप रोशन डिसोजा, उडुपी वाराड्याचे याजक, हेर वाराड्याचे याजक, होली क्रॉस मेळाचे याजक, तशेंच म्हजो क्लासमेट आमी दोगूच जाण ते हांगासर पावल्यात. फादर शिंटो म्हणून केरळांतावन आयल्यात, प्रस्तुत गोंयां आसात. ते आमच्या संतोशांत वांटेले जाल्यात. तुमकां सर्व याजक बापांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. फिरगज घराणो आनी सैर्यानो ह्या पवित्र भक्तींत वांटो घेवन विशेंत पावलाची विस्नार आशिर्वादां आपणावन संभ्रम सोबयल्ल्याक देव बरें करूं म्हणटा. सोदाकतो मोगाचे मंडतो काढोकी दिताय रुजवा बुरवसो मोगासो विश्वासी राखतो मोगार विशेष पावला. नमन तुका आमच्या मोगार पात्रोनो Namaste.
बगीन कुसुची कुरवे निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन